सुंदर असो ब्रिज आता इनॉग्रेट जाता 21 तारखेक हो आमी म्हणटा हेजो सेकंड फेज हो जो लूप 2 म्हणटा जो कनेक्टिविटी आयज प्रॉब्लम आमकां मेजर प्रॉब्लम कितें आसलेलो मुर्मा गोवान जे आमी पळयताले एमपीटी आसा आनी थंय ट्रान्सपोर्टेशन चलता तो मागीर बॉक्सायड जावं कोल जावं जिप्सम जावं वेरियस प्रॉडक्ट जे थंयसर येता आनी ते सगळे ट्रान्सपोर्ट जाता आनी ते ट्रान्सपोर्ट जातना ते आमचे कशें जाताले गेट नंबर 9 गेट नंबर 1 म्हणल्यार सिटीनसून म्हणल्यार वयताले म्हणल्यार आमकां म्हणल्यार मॅक्सिमम सगळो मुर्मा गोवा लागतालो म्हणल्यार देस्तरी कडसून तुका जेटी भाग बोगदा रुमडावाडा सड्या म्हणल्यार अशें आख्खे आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीसून ते वयताले आनी तेज्या लागून डस्ट पोल्युशन हो खूब जातालो लोकांक खरेंच कितें म्हाका खबर आसा एक्सिडेंटूय खूब इश्यू जाताले दनपारच्या टायमार जेन्ना हे ट्रक वयताले स्कुलां सुट्टाली तेन्ना थंयसर लोकांक त्रास जाताले पेरंट्सांक त्रास ट्रका फाटल्यान रावलो काय धुल्लो तेंचेर आंगाचेर पडटालो अशे खुबशे विशय आसलेले आनी जे कितलींशीं वर्सां जाली हांव स्वता झगडटालो आनी आयज गोवोरमेंटाच्या आदारान म्हाका दिसता आयज आमी तो सोल्युशन एचीव केलेलो आसा आयज जो ब्रिज स्टार्ट जाला 21 तारखेक जेन्ना पब्लिकाक ओपन जातलो आनी ते इनॉग्रेशन करपाक आमचो स्वता देशाचो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी जी येता तशें शिपींग मिनिस्टर आमचे सोनूवाला जी येता तेजे बरोबर आमचो गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सो हे सगळे जाण हांगा आसतले कित्याक हेजो बेनिफीट फक्त मुर्मा गोवा न्हू हो आख्खो गोंयभर जातलो आनी हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आयज सगळे बायपास जातले हेजे भितर लोकांक जे डस्ट पोल्युशन जाताले ते खंय तरी कमी जातले हांव म्हणना ते टोटल स्टॉप जातले बट खंय तरी ते कमी जातले